कारण अंक A15 आमी तिसरो श्लोक गायतलो. शेळयांक गवळी शेळयांक राखता सुबांव चोरवां ताका व्हरता देवाची वारांका पोसता नो man Dieu moriaria voi moi ma voltia dei fa no man Dieu moriaria voi moi ma voltia dei fa. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. बाबा बडिलो गवळी आपल्या शेळयांक राखता. चोरो खंय मेळटा थंय तांकां व्हरून पावयता आनी शेळयांची निगा करता. It takes care of the sheep. जेजू बरो गवळी देव गवळी म्हणून दाखयता. कांय फावटी आमी ताच्यो शेळयो जाता, कांय फावटी दुसरी आमच्या हाताखाल आसतना आमी गवळी जाता. ह्या बऱ्या गवळ्या कडच्यान शिकूंक होच जेजू आयज आमकां उगडास करता. पेद्रूक तूं म्हजो मोग करताय हे भाशेन विचारून जेजू शेळयांची निगा कर, तांचो हुस्को तांचो केअर घे म्हणून पेद्रूक सांगता. आयज दर एकल्यांनी आमी होचो संदेश जेजूचो आयकून आमी गवळी जावन जांकां जी कोण आमच्या हाताखाल आसा तांकां आनी आमी शेळयो जावन जेजू आमचो गवळी म्हूण ओळखून हीच चिंतनां मनान धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. सगळे आमच्या पातकाचो उगडास करून देवाचे एकामेकाची बोगसणे मागुया. काळजांत तावन दूख दोत्तल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकुतकोर सोम्या काकुटकोर. तो पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुटकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकुतकोर. सोम्या काकुटकोर. सोर देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. बापा तुज्या पुता जेजूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून सुर्गीची दारां तुवें आमकां उगडलीं. हे देवोरत्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भोक्ती फळां बरीत जावं आनी आमचो बाबार्थ थीर जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्टसाक भेट करूंक आग्रिपा राजा आनी बर्निस सिजारेक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली
आनी फेस्टुसान पावलूचो प्रोश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलेम आसलो तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळे बगर आनी तांचेर गुन्यांव थापतात तें सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिले बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटोच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेल इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदरेंत बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप ताणें ताचेर तापूंक ना. पूण तांचे धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं तांचे कडेन ताची हसत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकलो जावन हे विशीं जेरुसलेम वचून थंय नीट करूंक घेवची कशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण बोश्रेज सम्राजान आपली नीट करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका सिसेरीची दाडी सोड बोनकोणीक दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपले तीर सिंहासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोबतेन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेन तांणी आसतना जितले एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसून आपले राज्य समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकम पाळटल्या ताचें उतर आयकतल्या बलवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपले तीर सिंहासनार बसला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोर तुमचे मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. नासतो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव जुवांच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें,
सिमांव जुआंवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. ताणें ताका जबाब दिलो, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुआंवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परतीपाल केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. ते उपरांत म्हळें, मोशे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा बडिलो, जेजू गवळी शेळयो असलें चित्र पेद्रूच्या दोळ्या मुखार दवरून कित्याक विचारता काय? बरे गवळी वायट गवळी कसले ते तांकां खबर आसलो. जेजून आपूण बरो गवळी म्हूण तांकां सांगलेलें आनी बरो गवळ्याचें काम कितें तें तांकां स्पश्टपणे दाखयलेलें. हें एक चित्र. दुसरें चित्र एझेकियल प्रवाद्यान कसले वायट गवळी आसा तेंवूय सांगलेलें. वायट गवळी आसा तांकां आपल्या शेळयांचें पडलेलें ना. ते तांकां कश्टाच्या वेळार साडून वेता, तांचो निगा ते घेयना. अशें एझेकियल प्रवाद्यान असल्याय गवळ्याची खबर सांगलेली. आनी हाका लागून बरो गवळी आनी वायट गवळी कसले आसता तें चित्र शिसाच्या दोळ्या मुखार आसलें. आनी हें जाणून जावन जेजू पेद्रूक प्रश्न करता, सिमांव जुआंवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. 3 फावटी तोच प्रश्न विचारून पेद्रूक खोद जाता. पूण जेजू जाणा आसलो कसली जबाबदारी ताच्या हातान तो घालूंक वेचो आसलो तो. 3 फावटी पेद्रूक प्रश्न करता. 3 फावटी पेद्रू हय म्हूण जबाब दिता आनी 3 फावटी जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां राख. कोण एकलो बरयणार म्हणटालो, जेजू जाणा आसलो पेद्रू आपणाक 3 फावटी नाकारतलो. पेद्रून 3 फावटी ओय हांव तुजो मोग करता अशें म्हणून जेजून 3 फावटी तो नेगार गेल्लो ताची पातकां धुवन काडली. हे भाशेन कोण एकलो बरयणार म्हणटालो. 3 फावटी ताणें नाकारलो, पूण जेजून ताचो 3 फावटी हो जबाब घेवन ओय हांव तुजो मोग करता म्हणून 3 फावटी ताची पातकां बक्षिली. भगिनीनो, म्हज्या शेळयांक राख हे भाशेन जेजू ताका म्हणटा. दर एकल्याक आमकांय ही जबाबदारी आसा. आमच्या हाताखाल शेळयो आसलेल्यांक आमी तांकां राखोवंक. कांय फावटी आमी शेळी, जेजू आमचो गवळी, पूण कांय फावटी हांव सुरवातेक म्हणटालो आमी गवळी आनी आमच्या हाताखाल शेळयो आसा. जाका म्हजी गरज ती म्हजी शेळी. जायते फावटी आमी मोबायलाचेर मॅसेज घालता तेन्ना निमणें म्हणटा टेक केअर, TC घालता थोडे फावटी टेक केअर म्हणटा. म्हणल्यार तुजी निगा कर. हें उतर म्हणून पर्यान म्हणटा आमी म्हाकाय तुजो हुस्को आसा, हाका लागून तूं तुज्या जिवाचो कुयदाद कर. कोणाकूय तर बाय आमी म्हणटा तेन्ना वेता तेन्ना म्हणटा यू टेक केअर.
सांबाळून वच. दर एकल्याक भाव भयणीनो दुसऱ्याचो आमी निगा करूंक आमकां जेजू उगडास करता. यू टेक केअर म्हणटच आयज जेजूक गवळी कसो धरून ह्या गवळ्याचें आमी शिकूंक आनी आमच्या हाता काळपण शेळयो आसा तांची आमी निगा करूंक. तूं म्हजो मोग करताय, म्हज्या शेळयांक राख. होच प्रश्न जेजू दर एकल्याचें आमचें नांव घेवन आमकां विचारता. तूं म्हजो मोग करताय? आमचो जबाब ओय जाल्यार तोच जेजू आमकां म्हणटा, म्हज्या शेळयांक राख. सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक विवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर्वभुगत्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वैवेक आमच्या आनी आखे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. समी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैतान गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मोदेस्त तो, संवसाराचो मुनसुबीदार आनी सर्गींच्या दोलबारांचो दोनूय. आमकां साडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवंसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरोम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नदार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खास, नव्याने सासणीक कोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवार्थाचो गोठ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया, संवसाराच्या सरवणदारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी ग्रास करता. नव जिविताचो उणारी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिरेतनेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखार मोलपणे फावो कर. आमा समेस्तांची आयच्या दिसाची भेट भेटयतल्यांची तशींच आयज आपलो जल्माचो दीस पाळटले तांची सगळ्यांची दया कर. तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भगेन दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. जेजून पेद्रूक केल्लो प्रश्न आयज आमकां करून तूं म्हजो मोग करताय म्हज्या शेळयांक राख. जायत गुडये शेळयो आमची जाणटी, जायत गुडये शेळयो आमची भुरगीं, तांची निगा करूंक जांकां म्हजी गरज आसा तांची निगा करूंक आमी आदारण करपा त्याच जेजूंच्या केल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सांगता येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर.
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना सर्व सोत तुमकां तो शिकयतलो. सांगता स्वामी सर्वेस्पराक जय. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हें दिसाचें पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पतिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. गाण्याचो अंक R23. Jezusia, Doctor